Just imagine. ISL कडे गोवन फॅन्स दोन गजाली देवाकडे सामके मेनली मागता. एक म्हणजे देवा FC गोवा जिखचे आणि दुसरे म्हणजे पास. पास ह्या शब्दान म्हाका पळय सदां लायफ टायम म्हाका त्रास केला. स्कुलान एग्जाम दितकच आणि आता FC गोवाचे मॅची खातीर आय एम जस्ट फेड अप ऑफ दीस वर्ड पास. Just imagine. सर हे ISL आणि आय लिगा भितर कितें डिफरन्स आसा? म्हाका दिसता देर इज अ बिग डिफरन्स. आय लीग मॅचींग पयलीं गर्दी पडटाली सामकी. आता पळयल्यार रिवर्स जाला. हय आणि आता ISLाक गर्दी पडटा पळय चोम्यांनी लोक येता सामके. आय लीग सर्त जाम पडपाक लागल्या. कित्या खातीर? कोणाचें खंय चुकलें? कितें चुकलें कोणाचें? आणि हातून कोणाची चूक किंवा कोण रायट हाजेर आमी डिबेट करीत ना, पूण आय लीग जावं ISL जावं फुटबॉल वयर सरपाक जाय. बट लुकिंग एट द ISL सक्सेस डू यू थिंक की आय लीग वालाज विल सीट क्वायट म्हणजे हातार हात धरून आय लीग वाले बसतले म्हणटा तुमी? आय एम शुअर दे विल बी हॅव्हिंग लॉट ऑफ प्लॅन्स. Of course, they will be having plans and that is a good news for us. कित्याक ISL जर वयर सरता आनी आय लीगूय जर बरो बूस्ट जाता जाल्यार आमकां फुटबॉल पळोवपाक मेळटा न्ही. आमकां आनी कितें जाय? पास बी आल्यार दी न्ही दोन बाबा पास. सायकल मांगोगे तो कार देंगे. FC गोवा के पास मांगोगे तो नमस्कार देंगे. बाबा म्हाका एक सांग, तुका कितें दिसता इज मायनींग फेजिंग आउट फ्रॉम गोवा ऑर मायनींग स्टील हॅज स्कोप इन गोवा? देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन गोवा. ओके पयलीं मायनींग आसतालें पळय, पयलीं ज्यो मायनींग लिजीस आसताल्यो दोगांय जाणांची आमची साळगांवकाराची म्हण किंवा देप्याची म्हण आमची. हय 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 बाबा कितें विचारपाक सोदतालो हांव की तुमची जेन्ना मायनींग तेन्ना लिजीस आसले पळय, मागीर तुमी सेजाक तुमच्यो सगळ्यो मायनी विकल्यो. म्हणजे आयज तुमकां कितें दिसता की तो ऐतिहासीक डिसिजन वॉज इट अ रायट डिसिजन ऑर वॉज इट अ रॉंग डिसिजन? म्हाका दिसता द डिसिजन वॉज रायट. कित्याक सांग, आयज जर तुजें मायनींग आसलेलें जाल्यार तुका कांय टेन्शनां काडची पडटली आसली. मायनींग बॅन आनी कितें चल्लां, तूं बरो सुटलो म्हणटा तूं. तुजें बरोबर आसा. बाबा जस्टीन बिबर गोंयान आपलो शो कित्याक करिना एकूय? तो येवन मुंबय येत, दिल्लीक येत, फायनान्शियल सेंटर्स गोंयाक कितें येतलो? बरोबर बरोबर आहे. सारकें तुमचें सारकें. अरे हांगा कितें येतलो तो हांव कितें म्हणटालो जाणा, एक पास आल्या दी न्ही दोन FC गोवाचे. अशें चलचें ना. हांव तुमची इंटरव्यू घेता आनी म्हाका दोन पासूय दिना. हें कितें आतां? असलें करप ना. हे अनुष्का शर्मा आहा पळय हिरोईन बॉलिवूड, तिचो करियर वयर सरपाक कितें कारणीभूत? खुबशें श्रेय विराट कोहलीक दिवचें पडटलें. आय डोंट बिलीव दीस. खरें आय डोंट बिलीव दीस की बिझनस फुटबॉल आणि बॉलिवूडांतल्यो सुद्दां कांय गजालीचो ट्रॅक तूं दवरता इतलो. ओके आनी कितें सांगपाक सोदतालो हांव की आय एम इंट्रस्टेड इन स्पॉन्सरींग FC गोवा. दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर अस. I am ready to put I am ready to put any amount of money in FC Goa. तुम्ही सांगा. But in return I want pass. I want pass FC गोवाच्या मॅचीचे. पास दोन नाल्या दी न्ही. कितें दोन पास दिवपाक इतले करता? आय ट्राय विथ दत्तराज साळगांवकर. हे कितें? Just imagine. आमी इंटरव्यू कितें करुया? आमी फक्त FC गोवाच्या आनी फुटबॉलाच्या विशयाचेर रावया. बेश्टे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज नाका. कितें म्हणटा? स्टार्ट करुया न्ही आमी. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर आसा FC गोवाचे को ओनर दत्तराज साळगांवकर. सर वेलकम. सर सगळ्यात पयलीं एक सांगा, पासा खातीर FC गोवाच्या मॅचीचे पासा खातीर खूब लोक वाज हाडटा, खुबशे जाण वाज हाडटा, फोन कॉल्स वाडत आसा. पासा खातीर वाडटाच. कित्याक तिकेटी घेवपाच्यो ना, पण FC गोवाची मॅच पळोवपाक जाय. आय जस्ट डोंट अंडरस्टँड हाव कॅन वन आस्क फॉर पास. म्हणजे तुजो तिकेटी घेवन मॅची पळोवतना रेवेन्यू कसो येतलो, टीम वयर कशी सरतली? How can just one ask for pass of any like movie or game? I just don't understand this.
पूण तें गोंयकारपण. करोडपती जावं और रोडपती जावं, पास मागप हें गोंयकारपण म्हणटा तूं. अरे बरें आहात. जस्ट इमॅजीन पळयता, येस. दर आयतारचो 7:30 आनी 9:30 आनी मागीर रिपीट मंगळारचे आनी बेरेस्तारचे पळयता. येस. जस्ट इमॅजीन पळोवन तुमचो म्हणजे कितलो टायम वता. मोर देन आय इमॅजिन. दॅट्स द आन्सर आई लाइक टू हियर. कानाक बरें दिसता. और दोस्तों साथियों, इसी बात पे हो जाए 2 पास. सर 2 पास आल्या दी न्हू FC गोवाच्या खंयच्याय मॅचीचे. एक प्रॉब्लम गेला ना, हांव श्रीनिवास धेपो कडेन गेलो, तो काय दिना. आनी मोठो प्रॉब्लम जालो की हांवें म्हाज्या गर्लफ्रेंडाक प्रॉमीस केला, तुका FC गोवाच्या मॅचीक स्वातोडा व्हरता गो बांबा सारकें. आनी आतां पास कोणूच दिना. तूं तरी एटलीस्ट 2 पास तरी. आनी म्हाजें प्रेम सामकें. तुम्ही जशें करताले कशें जातलें. यू डोंट फील लायक गिविंग passes to Goans. We would like to. Then why we are not getting passes? Right now, who is running the government? Sang poya. RSS or BJP? It is a combination of both. Very smart answer. Very smart. Very intelligent answer. Very बुद्धिजीवी answer. 2 पास दी न्ही म्हाका. आल्यार FC गोवाच्या मॅची खंयच्याय मॅचीची जॉब करता. कितें सर 2 पास दिवपाक इतलें पास दिवप म्हणजे तुमचे बाये हात की बाये उंगली का खेल है सर न्हू. जस्ट डायल केलो फोन काय मंगाये 2-3 पास. आनी कितें इजी. It is not easy. फायनल FC गोवा वर्सीस एथलेटिको दी कोलकाता. Is what Baba and me have predicted. इतले प्रायमरी स्टेजीन कशें प्रेडिक्शन केलें तुमी. इतले बेगीन प्रेडिक्शन. ये 5-2 प्लीज. पळया न्ही आल्या तुमच्या बॉल्सान. After 5 years. 5 वर्सां उपरांत आफ्टर 5 years म्हाका तूं पास दितलो. गुड वन. आय लायक इज ह्युमरस. रियली व्हेरी गुड. रवी नायक सदांच एक वर्ड परत परत म्हणीत आसता. तो वर्ड कितें सांग पळोवया. आसा. करेक्ट आन्सर. एकदां न्हू खूब फावटी म्हणटा असं सगळे तरेचे. पण आन्सर तुमचे करेक्ट सामके. और इसी बात पे हो जाए मुझे 2 FC गोवा की मैच के पास. हय. यस फायनली आई गेट इट. Just imagine. खंयच्याय मनशाक आपली वस्तुस्थिती खबर आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामत पळया. ताका आपली वस्तुस्थिती सारकी खबर आसा. वस्तुस्थिती सरकारान म्हणजे केस घाल्या. सरकार रावता खंय तरी म्हाका भितर उडोवपाक मेळटा काय म्हणून. परवा ना. हांवें म्हजो फेथ देवाचेर सोडला. त्या देवाक जाय तेंच जातलें. हांव ताचे बद्दल चिंताय करना. पूण तें सगळें करता आसतना सुद्दां हांवें म्युनिसिपालिटीच्या खातीर लोकांच्या दारांत वचपाचें सोडलें ना. आज 11 जाणांचे पॅनल आमी ऑर्गनायज करून दवरिल्लें आसा लोकां मुखार. आनी हांव स्वता ठरयलां की सत्ता नासतना लोकांची पावर कितें आसता ती ह्या सरकाराक दाखयलो. दिगंबर कामतीचे धड ना ह्याची. त्याचे आणि सलमान खानाचे सध्या एकूच ब्रीद वाक्य. एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता. ह्या वाटेन पळय बाय प्रतिमा सुद्धा वस्तुस्थिती मान्य करता. प्रतिमा कुतिनो एक्सेप्ट्स द रियलिटी विच आय थिंक नो विमन विल एक्सेप्ट. घरात लोक मजबूर येतले कामाक. पूण म्हाका न्ही एक रात देखून सुखी अशी हसपाक मेळना. हॅप्पी जावपाक मेळना. कित्याक सुबह लोक येयले टिंग टॉंग म्हटलें म्हाका विश करपा येता म्हणून. मैं काउंसिलर ना. म्हाका विचारतात मैडम सावियो कहाँ है. तुम लोग हंस रहे. तुम लोगों को पता है सावियो कहाँ है. अरे मैं काउंसिलर हूँ. नहीं हमारा बाबा का काम है, हमको इनकम करना है. अरे मैं काउंसिलर हूँ, मैंने पढ़ाई किया है, मैं एडवोकेट हूँ. नहीं वो बाबा से ही होगा. बाबा चाहिए. नहीं म्हणे जख मार दंपारा दोपहर को आओ 1:30 बजे बाबा मिलेगा बाबा कड़े. त्याची अनेक पाटी मिनी नेलो. कोणागे गो एमाके गो. मिनी नेलो आपणे कित काम हा म्हूण. आनी हांव बसलो च्या पिता सांजचे 4 मिनी म्हाका सांगता सावियो ना गो प्रतिमा. सांग रे कितें जालें. मिनी यो बसलो. ना सावियो हा वयर उठयत म्हणटा ताका. सावियो आयलो सकयल. हांव पळयतात कितें सागे तें मातशें म्हाका इलेक्शनाक काडा मातशें करपाक. अप्पा काउन्सिलर कोण. सो तुमी हे 5 वर्सां तुकोन तुमी काउन्सिलर सावियोच म्हूण गेल्लो. बांदार उदो ना साविको आपयलें.
थिंगा कोलमोरोड लाईटे हांगू पडलो सावियो को आपयले. सो दिस इज द लव यू हॅव गिवन सावियो. लेट्स स्पीक टू दिगंबर कामत आफ्टर अ लॉंग टाइम. कित्याक मेळत ना न्हू. दिगंबर बाब, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक तुमचो कावन्सिलराक कितें मेसेज? एक कावन्सिलरांनी एक आपली सिटी ही मॉडेल सिटी करपा खातीर वावर करचो. कळ्ळें आमकां, कळ्ळें. म्हणजे कावन्सिलरांनी मॉडेल बिल्डर्साक सिटीभर बिल्डिंग्स बांदपाक परमिशन्स दिवचे. मडगांवान 15 मॉडेल्स कन्स्ट्रक्शनाच्यो बिल्डिंग्यो म्हणजे जाली ना. मडगांव एक मॉडेल सिटी. मॉडेल्स 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 मॉडेल्स. म्हज्या कारकिर्दींत मडगांवाक खुबशीं कामां जाल्या. म्हणजे आतां खूब कडेन गटरां क्लोज जाल्लीं आसा. आणि केशी क्लोज जावपाच्या वाटेर आसात. सध्या हॅप्पी गो लक्की काँग्रेस MLA म्हणटा पळय तो मॉविन गुदिनो. मॉविनाचे वार्षिक दांडिया डान्स आमच्या प्रोग्रामान ना कित्याक कितें. आणि मित्रांनो, याचबरोबर जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड आयज आमी हांगाच सोंपोवया. मेळया फुडल्या आयतारा 7:30 आणि 9:30 तुम्ही पळोवपाक विसरूं नाका. जस्ट इमॅजिन प्रुडंट मिडियाचेर. तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं आणि मेळया फुडल्या आयतारा. येता हांव. Just imagine.